गोयच्या पहिल्या स्वतंत्र झुजाक 434 वर्सां पुराय जातात। 1583 कुंकळे जाल्ल्या ह्या झुजात वांटेकार जाल्ल्या कुंकळेच्या स्वतंत्र सैनिकाच्या यादीन कुंकळे चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टान कार्यावळ केली। स्वतंत्र सैनिकांचे स्मारक उक्ते केले। 1583तल्या ह्या झुजाची इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात नोंद जावची म्हण मागणी जाता। समाजा खातीर बरो वावर करतल्यांचो भोवमान सुवाळो जालो। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाचोय सभापती प्रमोद सावंतान भोवमान केलो। गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो। कुंकळेच्या 1553तल्या इतिहासाची नोंद जावंक जाय जाल्यारूच हो इतिहास पाठ्यपुस्तकांत येतलो म्हूण सभापती उलयलो। आणि जर ताजी गोंयच्या इतिहासान नोंद जाली जाल्यारूच ते पाठ्यपुस्तकांत येवपाक शकतले, जाल्यारूच ते भारताच्या इतिहासान वचूंक शकतले। जोपर्यंत गोंय सरकारच्या इतिहासान येना इन इंडिपेंडन्स ऑफ गोवा हाज्या इतिहासान म्हणजे ताज्या पयलीं हे येवप गरजेचे आसा आणि ते जर येयले आसत जाल्यारूच पाठ्यपुस्तकान वयतले आनी फुडें जनरेशन जे आसा हे चलत उरतले अशें म्हाका दिसता। आणि ते करपा खातीर तुमी म्हत्वाचो रोल जो आसा होय घेवपाक जाय। तुमी हेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप करप अत्यंत गरजेचें आसा। हे बंड 1583 जालें आणि आमी अभिमानान सांगतात झांसीची राणीचे पयलीं हे बंड जाल्ले। झांसीची राणी आमची बरी शूर, पूण म्हजो बापूय सदां सांगतालो की आमचो रिवोल्ट पळय आसा शिवाजीन आमचे पासून प्रोत्साहन घेतलें म्हणून आमी शिवाजी पासून न्ही हें सदां म्हणटाले। म्हणटकीच हें आमच्या सद्याच्या पिळगेन विसरपाक जायना की हो रिवोल्ट पळय आसा ते फ्रिडम मुवमेंट पार्लमेंटाचें सांगला। पूण एकच कितें हो आमच्या सरकारांनी बी रिकॉग्नायज करना गोंयांत तातूंत आमची चूक आसा। आनी जो पर्यंत स्टेट गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज करना तो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंट करना। म्हणजे आमी आतां परत नव्यान प्रयत्न करपाक जाय। द फर्स्ट वॉर was led against the European power, against the colonial power, against the Portuguese, was by the people of Kungoli. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।